काल सांची दिल्लीच्यान जी ट्रेन मडगांव स्टेशनाचेर आयिल्ली, ह्या ट्रेनींतल्यान जवळ जवळ 400 सुमार पॅसेंजर्स थंय देंवले. तातूंत भितर थोडे गोंयकार आशिल्ले आनी थोडे गोंयचे भायले लोक आशिल्ले. इनफॅक्ट म्हाका कळ्ळा त्या प्रमाणे थोडी कपल सुद्दां हनीमुना खातीर आयिल्लीं, थोडे रशियन्स आशिल्ले. आनी मागीर तांकां सगळ्यांक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेलीं. थंय तांचे टेस्ट केली आनी मागीर तांकां स्टेडियमाचेर व्हरून दवरली. आतां स्टेडियमाचेर जेन्ना तांकां व्हरून दवरली, तांकां टेस्टीचो रिपोर्ट येवपाक कमीत कमी 10-12 वरां लागतले हें खबर आशिल्लें. तरी आसतना तांणी थंय वेवस्था कांय केली ना. तांकां व्हरून थंय ईस्ट स्टँडाक दवरिल्लीं आनी तांकां जेवपाक कांय ना, जेवण ना, पिवपाक मागीर बाटल्याचो अरेंजमेंट केलो. म्हाका 11-12 सुमार काही लोकांनी फोन केले की आमकां हाडले आनी हांगा उडयले, आमकां कोण वासपूस घेना. कोणा विचारल्यार प्रत्येक जाण दुसऱ्या कडेन बोट दाखयता. हांव मागीर कलेक्टरा कडेन उलयलो आनी कलेक्टरान म्हाका सांगलें आपूण पळयता आनी कितें तरी अरेंजमेंट करता. सकाळीं तांकां 8 वरांचेर 9 वरांचेर सुमार सोडल्या. पयली गजाल म्हणजे तातूंत गोंयचे जे लोक आशिल्ले तांचे कडल्यान तांणी 2000 घेतल्या. नॉन गोवन्सां कडल्यान 2000 घेतल्या ते घेतल्यात. गोंयच्या लोकां कडल्यान 2000 घेतल्या. जे सरकारान पॉलिसी डिक्लेअर केल्ली की जो गोंयकार गोंयांत परतो येता ताचे कडल्यान आमी कसलेच चार्जीस घेवपाना, ताका क्वॉरंटायनूय फ्री आसतलें आनी टेस्टाचे पयशे घेवपाना. म्हाका दिसता हें बरोबर न्ही. सरकारान हातूंत इमिजिएटली लक्ष घालचें आनी परत जर आनी कितें ट्रेन येवपाचें आसा, आज एक ट्रेन येवपाचें आसा अशें म्हणून आयकलां, जाल्यार तांकां अशे पद्दतीन व्हरून थंय स्टेडियमाचेर सोडचें न्ही, दवरचें न्ही. तांची प्रॉपर अरेंजमेंट करची.